हे एक्स्टॉर्शन जे गोयचे पुलिसाचे जी न्यूज आयल्या हे एक्स्टॉर्शन रॅकेटान कोण इन्वॉल्ड आशिल्ले हे म्हाका दिसता DGP नेम करपाची गरज आहा आनी तांचेर एक्शन घेवपाची गरज आहा. म्हाका अशें इंडिकेशन मेळटा की सरकार हो हे मॅटर सगळें हशप करूंक सोदता, थंयच्या थंय काबार करूंक सोदता, पयशे रिटर्न केल्या म्हणटकर मॅटर काबार जालें अशें करूंक सोदता. सरकारान चिंतूंक जाय की गोंयचें नांव आजून पेड्ड्यार जालां. देशाचे गृहमंत्र्या कडेन हे मॅटर पाविल्लें आहा आनीक हे सिरियस मॅटर हें जें गोंयचें नांव कोणें पेड्ड्यार केलां हे लोकांची नांवां नेम जावंक जाय, पब्लिकाक कळपाक जाय आनी तांचेर एक्शन जावंक जाय. नाजाल्यार लोक अशें समजतले की हे BJPचो जो एक एंटरप्रायज, BJPचो धंदो आनी हे ऑफिसरांक डेप्युटेशनाचेर धाडिल्ले पयशे हफ्ते कलेक्ट करपाक. So extortion is an BJP enterprise and officers were sent there on deputation to do the collection. This is what the people are going to feel. So हे लोकांमध्ये जर फिलींग तांकां नाका जाल्यार हांव मागता की सरकारान हेजेर इमिजिएट एक्शन घेवची आनी ना जाल्यार हे असेंब्लीन हांव मॅटर रेज करतलो आनी असेंब्लींतल्यान लोकांक न्याय मागतलो.